नमस्कार हांव डॉक्टर शिवानंद पै कन्सल्टंट न्यूरोलॉजिस्ट KMC तशी अमृता डायग्नोस्टिक सेंटर अत्तावरांत प्रैक्टिस करचे आज आमगेले यूथ ऑफ GSP व्यूवर्सांक उलोवच्या कसं लायला म्हळ्यार आमगेल्या स्वाम्यान संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान एक सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर म्हणून कास्टिटांतू ओपन करूंक एक आलोचन केला ताजे बेस्ड ऑन एक फ्री कॅम्प आमगेल्या समाजा जनांक उपयोग येवका म्हणून उपयोग मेळका म्हणून एक आमी प्लॅन केला ह्या आयताराक सो ताजे बेनिफीट पुरे आमगेल्या समाज बांधवान आर्थीक जावन प्रॉब्लेम आशिल्ले जनांनी यूज कोरयत प्लस वरलेले समाज जनांनी यूज कोरयत ताजे बेनिफीट ताजे मल्टिपल स्पेशालिटी कन्सल्टंट आसताची न्यूरोलॉजी आसता कार्डियोलॉजिस्ट आसताची ENT गायनॅक आनी इवन डेंटल जाल्यारय चॅकअप आसता सो जनान सकाळी 9 गंटे सुकून येवन रिजिस्टर करून एक 12-12:30 थंय ताजे बेनिफीट घेवन आनी केलो जनांक आमी अगत आशिल्ल्यांक केलो उचित तपासणी केलो इन्वेस्टिगेशन बरें करयताची डायबिटीक आशिल्ल्यांक शुगर टेस्ट फ्री जावन करयताची आनी अगत आशिल्ल्यांक ECG मागीर वरलेले हार्टा संबंद पडलेले टेस्ट तशीचे नरा संबंद पडलेले टेस्ट डिस्कावंटारी करोसूचे प्लॅन आसा आमकां तशी जनान पुरे प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान येवन ताजे बेनिफीट घेवका म्हूण हांव समाज बांधवा लागीं विनंती करता हांव एक 2 उत्तर ह्या नरा संबंद पडटले कसकसल सिम्पटम्स आशिल्ले जनान हाजी उपयोग घेवेत म्हळ्यार मेन डायबिटीस मस्त वर्स जेन्ना डायबिटीस जावन आशिल्ले पेशंट्सांतू पांयाक झुमझुम येता उज्ज जेवचे पांयांतू मरकट्टी म्हणकी जेवचे पांया सेन्सेशन नातील म्हणकी जेवचे रूक येईल म्हणकी जेवचे तसल सिम्पटम्स आशिल्ले जनांक आमी डायबिटीक न्यूरोपॅथी म्हणटाची तसले सिम्पटम्स आशिल्ले जनान येवन आमगे लागीं ताजे विशयी डायग्नोसीस घेवेत टेस्ट कोर घेवन कसले कोरेत म्हूण ताजे ओपिनियन घेवेत तशीची डायबिटीस हायपरटेन्शन वरलेले रिस्क फॅक्टर्स आशिल्ले जनांक स्ट्रोक येवचे मुनसूचे न्ही सिम्पटम्स एक हातांत बल हुणी जेवचे हातांत झुमझुम येवचे हाताक बॅलन्स नातील म्हणकी जेवचे तसल कुरेत पसल सिम्पटम्स आशिल्ले जनान येवन स्ट्रोकाच कसले एक रिस्क आसकी तांकां आनी कसल ताजे फ्युचर कशें कोरयता म्हळ्यार ताजे अभिप्राय वरें आमगेले येवन घेवेत सो आनी लॉंग स्टँडींग हेडेक मायग्रेन आसच्या पुरो टेन्शन हेडेक आसच्या पुरो त्या सिम्पटम्स आशिल्ले जनांनी ताजे प्रयोजन घेवेत सो मेनली हेडेक आसच्या पुरो मायग्रेन सिम्पटम्स आसच्या पुरो प्लस स्ट्रोकाचे मुनसूचे न्ही स्ट्रोक आशिल्ले जनांक आनी फ्युचर स्ट्रोक कशी येना अशी प्रिवेंट करचे मागीर डायबिटीक न्यूरोपॅथी आनी वरलेले नरा संबंद पडटले कायले पार्किन्सन्स आसच्या पुरो तसल प्रॉब्लेम आशिल्ले जनान आमगेले हे कन्सल्टेशनाचे बेनिफीट घेवन हे आमगेले कॅम्प फ्री मेडिकल कॅम्प सक्सेस जावं तशी कोन्न दिवका म्हूण हांव तुमगे लागीं विनंती करता थँक्यू